नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पळयाच्यो हेडलायन्स. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातले अंतर्गत वाद येवपाक लागला मुखार. पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश आनी पक्षाचे खजिनदार खोलकरा मदीं जाले शाब्दीक वाद. मुरगांव पालिकेतल्या वॉर्डाचो आंकडो वाडल्या उपरांत राजकीय वातावरण जावपाक लागला गरम. वॉर्डाचो आंकडो 25 वयल्यान 27 मेरेन वाडिल्ल्यान उमेदवारांची तिकेट मेळोवपा खातीर चल्ल्या धांवपळ. राज्यात गवेरेड्यांची चल्ल्या धुमाकूळ. रेवोड्या मानशेन गवेरेड्यान एका 45 वर्साच्या बायलेचेर केलो जीवघेणा हल्लो. हल्ल्यात बायल जाल्या जखमी. गोंय काँग्रेस पक्षात पातळा खवदळ. अमित पाटकर आनी हेर वांगड्यांनी सोडलो काँग्रेसीचो हात, जाल्यार गिरीश चोडणकराक दिले पदभार. वेंचणुकेच्या दारार आरजीपी उपरांत काँग्रेसीचो स्फोटक निर्णय. गोंयांत जमीन, पर्यावरण, संस्कृताय आनी लोकशाय हक्क प्रश्नाचेर इनाफ इज इनाफ चळवळीन उस्कताला हुस्को. पावसा उपरांत आझाद मैदानात व्हड प्रमाणात भौशीक निशेध जातलो, सांगता निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो. आणि दोडामार्गार रबर लागवडीच्या नावान व्हडा प्रमाणात जाता गांजाची लागवड. कुडाळचो आमदार निलेश राणेन केलो सणसणीत आरोप. आता खबरो विस्तारान. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातले अंतर्गत वाद आता मुखार येवपाक लागल्यात. पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश बोरकार आनी पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकार हाचे मदीं शाब्दीक वाद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. 5 वरां चलपी ह्या बसकेत आरोप आनी प्रत्यारोपाची कोंफुसांवां जाली. ह्या बसकेत नेमके कितें घडलें ते पळयात. तुका अजय सांगला पार्टी सोडून वच म्हणून सांगला म्हटलं की पार्ट आमदार आमचो तेका आमी मोगान उलयता तेका रागान तशेंच उलयता आमी, तशें कांय ना. तेन्ना आमदार म्हणटा आमी सगळे तेच्या काळजान आमच्याय काळजान तो आसा. आणि गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हे काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. शेनवारा रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यालयात जाल्ले केंद्रीय कार्यकारिणी बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पक्षाच्या सुचोवण्या प्रमाण आमदार विरेश बोरकार हे बसकेक हजर आशिल्ले. पूण हे बसके वेळार बोरकार आनी सीईसी वांगड्यां मदीं खास करून खजिनदार अजय खोलकार हाच्या मदीं खर तोंडी वाद जालो. ह्या बसकेत बोरकारान सांत आंद्रे मतदारसंघा सयत राज्यभरांतल्या कार्यकर्त्यांचे प्रश्न मांडले. पक्षाचे काम करपाचे पद्दतीचेर प्रश्न उपरासतना तांणी कार्यकर्त्यांच्या दुबावाक जाप दिवपाची मागणी केली. दुसरे वटेन बोरकारान मांडलेल्या प्रश्नाचे जाप फुडले बसकेत दितले अशें अजय खोलकारान स्पश्ट केले. पूण बसके वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी तू मे जाल्ल्याचो व्हिडिओ उजवाडाक आयलो. मजगती पक्ष बंद करपा विशीं आदले चर्चेचेरूय वाद निर्माण जालो. दक्षिण गोंय विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईसीन कामगारांक विश्वासात घेवंक ना असो आरोप केला. तशेंच कांय निर्णयाचेर तांणी नाराजगी उक्तायली. बसके उपरांत उलयतना आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणलें, पक्षाचे वाद सोशल मिडियाचेर व्हरप योग्य ना. संवाद
वाद आणि चर्चा करून मतभेद सोडोवपाक जाय असो ताचो युक्तिवाद आशिल्लो. तेच बरोबर पक्ष अध्यक्ष पदाविशीं विचारले तेन्ना बोरकरान आपूण दावो करना अशें स्पश्ट केले आणि बरो काम करपी फकत पक्ष अध्यक्ष जातलो अशेंय सांगले. एकूणच विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आरजी पक्षा भितर वाडत आशिल्लो अंतर्गत संघर्ष आता मुखार येवपाक लागला. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरलो हो अंतर्गत वाद फुडल्या दिसांनी कितें राजकीय वळण दितलो हाचेर लोक आता लक्ष दवरून आसात. आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय क्लेरिफिकेशन आमी दिला आनी सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडल्या हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केला आनी रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमच्या सीईसी बॉडीक दिल्ली आसा. सगळे पॉयंट्स आसा ते मांडल्या आनी पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेजे बाबतींतूय उलयल्ली आसा. सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईसी आपूण म्हणटा की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा ते काडटले आनी त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा ते डिस्कशन जातलें. तुका अजय सांगला पार्टी सोडून वच म्हण सांगला अशें म्हटलं की पार्टी सगळे सुशेगाद जाला. आता कितें आसा ते म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिल्लें आसा. एज पर क्लॅरिफिकेशन जे सीईसी बॉडी आसा थोडे पॉयंट्स केले सो ते हांवें क्लियर केल्ले आसा सांगलेले आसा मुद्दे कितें आसा ते सांगलेले आसा. पळय आयज जे सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेररान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय. खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले. आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली. सो हांवेंनूय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर डेट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो. सो ते मुद्दे जे आसा ते हांवें सगळे हांगा मांडलेले आसा आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां तेंचे कडल्यानूय येयल्या सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा ते उलयल्लें आसा. हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडल्या जावं ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले ते म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावन तें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपआपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लेरिफिकेशन दिल्लें आसा. आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून. आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरीज आसा जो बरें काम करता आतां कोणीय जावंक शकता हांव तें म्हणना पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. ना पण तशें काम पळय हेल्दी आर्ग्युमेंट जातात दिसता तो हेल्दी दिसताले बाबा ते हेल्दी आर्ग्युमेंट सो आमकां अशें जातलें म्हणून. ओके अजय आता मनोजाचेर खुबशे क्वेश्चन येतात आणि काय पूण पार्टीन ना पूण तेणे खंय तरी हेजे उत्तर दिवपाक जाय अशें दिसता तुका. तेणी कितें आतां क्लियर केलें आनी आमी आयज सगळें तें डिस्कशन जावपाच आसलें मात आमदारान सांगलें आपूण ते डिस्कशनाक इनवॉल्व जायना कित्याक हे डॉक्युमेंट मेळना शिवाय. सो आमी आमदाराक रिस्पेक्ट दिला तेजेर तुका ते डॉक्युमेंट मेळटकूच आमी फुडें डिसिजन घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव पालिकेंतल्या वॉर्डाचो आंकडो वाडल्या उपरांत राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. वॉर्डाचो आंकडो 25 वयल्यान 27 मेरेन वाडल्या उपरांत उमेदवारांत उमेदीचें वातावरण आसले तरी तिकेट मेळोवपा खातीर विधानसभा वेंचणुकेंत तांची कामगिरी म्हत्वाची थारतली. पळयात मुरगांव पालिकेंतल्या वॉर्डाचो आंकड्यांनी वाड जावन आतां 27 जाला. हाका लागून उमेदवार आदले नगरसेवक आनी राजकीय वावुरप्यां मदीं नवी आस्त निर्माण जाल्या. पूण पालिका वेंचणूक विधानसभा वेंचणुके उपरांत जातली देखून इच्छूक लोकांनी पयलीं आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक काम करचें पडटलें आनी फुडाऱ्यांचो विस्वास मेळोवचो पडटलो. देखून वाड वाडले उपरांत लेगीत कोणाक तिकेट मेळटली हाचेर राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या. मजगतीं 27 वाड्या प्रमाण मर्यादा घालपाची प्रक्रिया जातली
देखून खंयचो भाग खंयच्या वाड्यार वतलो हाचेरूय सगळ्यांचे लक्ष केंद्रीत जाला. मर्यादा आणि वेंचणुके खातीर अजून वेळ उरला तरी मतदाराक पावपा खातीर इच्छुक लोकांनी जनसंपर्क मोहीम सुरू केल्या. मुरगांव नगरपालिकेच्या इतिहासात पावला पावलांनी वाड्यांचो आंकडो वाढला आणि 1970 वर्सा 15 वार्डांनी सुरू जाल्लो प्रवास आता 27 वाड्यार पावला. 2021 वर्साचे नगरपालिका वेंचणुकेत तेन्नाच्या आमदाराच्या समर्थकांक वर्चस्व मेळिल्ले. पण 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत राजकीय समीकरणात बदल झाला. देखून अंदूच्या नगरपालिका वेंचणुकेत तिकीट वाटप आणि उमेदवारांची निवड चड महत्वाची थारतली. खासा करून कांय मतदारसंघांनी पोरण्या समर्थकां वांगडा नव्या चेहऱ्याक संद मेळपाची शक्यताय आसा. देखून 2 वाडिल्ल्या वॉर्डाक लागून राजकीय सर्त चड रंगीत जातली अशी लक्षणां दिसतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात सध्या गवेरेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या. रस्त्यार गावांनी गवेरेडे मेकळेपणान भोविल्ले दिश्टी पडटात. गवेरेड्यांच्या धपक्यान ह्या नादी लोकांक मरण आयला तशेंच गंभीर जखमी जाल्या. रेवोड्या मानशेर वाठारांत गवेरेड्यान 45 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर अस्कीत हल्लो केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या हल्ल्यांत बायल जखमी जाल्या. तिचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गिरीश चोडणकराक गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाले उपरांत पणजेच्या काँग्रेस भवनात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताका उमेदीन येवकार दिलो. या संदर्भात चोडणकरान 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 21 परस चड सुवाती मेळोवन सरकार घडोवन हाडटली असो विश्वास उक्तायला. पक्षाकडल्यान आयिल्ल्या लिकेजाचेरूय तांणी टिप्पणी केली. गोंय सध्या राजकारणी मळार 2 पावलां बरेच फुडें आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. एका वाटेन वेंचणूक दारार पावल्या जाल्यार दुसरे वाटेन विरोधी पक्ष एक शॉकात पावलां उखलीत आसा. पयलीं आरजी पक्षा मदीं बरीच घुसपागोंदळ पळोवपाक मेळ्ळा. आरजीपीचे कशे एकवट फुटून उजो कसो पालावलो तेवूय पळयले. जाल्यार आतां काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान राजिनामो दिल्या उपरांत काँग्रेसीच्या जायत्या गोंय खाप्प्या फुडाऱ्यांनी राजिनामो दिलो. तातूंत मनीषा उसगांवकाराचोय वांटो आसा. आता नव्यान पदभार घेवन नेमणूक जाल्ले गिरीश चोडणकर कितले पार्टी वयर काडटा म्हूण सांगले असले तरी काँग्रेसीतले इतले फुडारी पार्टी सोडून गेल्या तांचे त्या वाठारांनी खरेच परिणाम जावचो ना वय. एका वाटेन वेंचणुकेची धोलार बडी पडल्या. विरोधी पक्ष एकठांय येवन सत्ताधारी पक्षाक हारोवपाची फकत भाशणाच आशिल्ली. प्रत्यक्षात विरोधकांचे दोल फुटले तर. मजगती जीपीसीसीचे नवे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें पक्षांतल्यान गेल्ल्या फुडाऱ्यांचेर टिप्पणी करतना भोवमत मेळ्ळें जाल्यार कोणूच पक्ष सोडचो ना असो विस्वास उक्तायला. राजिनामो दिल्ल्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करून हो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय ताणें सांगलें. मजगती 2027 वर्सा गोंयांत काँग्रेस सरकार तयार जातले आनी विरोधी पक्षांक एकठांय हाडटले असो विस्वास काँग्रेस फुडारी माणिकराव ठाकरे हाणें उक्तायला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके आदीं गोंयांतली काँग्रेस संघटनात्मक बदल आनी विरोधी एकचाराचेर लक्ष केंद्रीत करता. नव्या फुडारपणा खाला पक्ष कितलो घटमूट जातलो हाचेर आतां सगळ्यांचेच दोळे आसात. लेकिन विधानसभा का चुनाव 2 महीने में आया था, 1.5 महीना ही था. उस वक्त अशोकराव चौहान को बदल दिया और बाला साहब थोरात को कर दिया था. लेकिन उन्होंने खुशी खुशी ये बात मानना चाहिए कि संगठन का मतलब एक है कि सभी ने कांग्रेस के प्रति, अपने पार्टी के प्रति वहाँ पे निष्ठा होनी चाहिए और उसके आधार पे हमने सबने चलना चाहिए. वहाँ पे अमित का भी कोई नाराजी नहीं है. ये बार बार मुझे उन्होंने कहा है अगर जो भी बात है वो मुझसे बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष पद से हट गए उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है. उनको भी हाईकमांड बड़ी जिम्मेदारी दे. हाईकमांड की बात कर रहा हूँ. उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं तो इसका मतलब सभी को एडजस्ट करके चलना कार्यकर्ताओं को, ये हमारा काम है, हाईकमांड का काम है. हम निरंतर करते रहेंगे. इस पट्टीचो अध्यक्ष म्हणून आयज हे पद हांव स्वीकारता आनी ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी तेजे बरोबर स्वीकारता. म्हाका खबर आसा आमची जी टीम आसा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसात, वेळ कमी आसा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो फुल डे दीस करून काम करपा पडटलें आनी बरो क्लीन
ट्रान्सपरंट गव्हर्नमेंट, प्रो पीपल गव्हर्नमेंट, प्रो गोवा गव्हर्नमेंट आम्ही गोंयकारांक दितले अशें हांव ह्या वेळार आश्वासन दिता. एकूच मंत्र म्हणजे कशा भशेन, हांव वर्ड यूज करता कशा भशेन, बाय हूक ऑर अ क्रूक, तूं कशें पॉलिटिक्स करता कितें करता हें नाका, पूण 21 नंबर क्रॉस करप, 21 नंबर क्रॉस करप. त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटा कडेन हांव उलयतलो. ओके, आमी उलयतले, आमचे इन्चार्जी उलयतले. कारण आमी मनीषा उजगांवकारांनी आता सध्या रेजिग्नेशन दिलेलें ओके अजून आता चार्ज जस्ट घेता ते आसा. आज म्हाका तुमचे कडल्यान थोड्यो गजाली कळटा. आमचे इन्चार्जूय तेंचे कडेन उरले, आमी तेंचे कडेन उलयतले आनी कितें विचार कितें आसा एक्झॅक्टली ते जाणून घेतले. आमचे कडेन जवळ ओवर 1000 मोर दॅन 1000 ऑफिस बेरर आसात. गोंय काँग्रेसीतले राजीनामे दिवपाचे सत्र थांबपाची लक्षणां दिसनात. जीपीसीसीतल्या फेरबदला उपरांत पक्षांतलो असंतोशाचो स्वर चड खर जाला. केंद्रीय फुडारपण आमचेर निर्णय लादता असो आरोप करून मनीषा उजगांवकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात अशी खंत तिणें उक्तायली. मजगती राजेश सावळ, दिव्या कुमार, रणजीत सिंग राणेनय आपल्या पदावयल्यान राजीनामो दिल्ल्याची घोशणा केल्या. खरेबळगे पदवीत न्हय, गोंय आनी ताच्या लोकांची सेवा करपाक आसा अशें पाटकरान सांगलें. मजगती गोवा काँग्रेसीचे राज्य सोशल मिडिया समन्वयक शमिला सिद्दीकीनय राजीनामो दिल्ल्यान गिरीश सोडणकर हाची जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपा विशीं प्रस्न उपरासल्यात. तशेंच खुबशे काँग्रेसीच्या ब्लॉक अध्यक्षांनी राजीनामो दिला. तांकां आतां अध्यक्ष गिरीश आनी तांच्या वांगडी तांकां थारावपाचो यत्न करतात. हांव आज म्हज्या पदाचो राजीनामो दिता. कित्याक काय म्हणल्यार आतां तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शनाक हार्डली 7 ते 8 म्हयने उरल्या आनी आज अचानक गोंयचो काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जाला. काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जालो म्हणून काय प्रॉब्लेम ना, पूण इलेक्शनाच्या तोंडार पार्टी प्रेसिडेंट चेंज जालो. मनीषा उजगांवकार आणि म्हज्या बरोबर जे काँग्रेसीचे प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा, जे सदांच लोकां खातीर उबे राविले, हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या खातीर तुमकां साथ दिवपाक सदांच आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जमीन, पर्यावरण, संस्कृताय आणि लोकशाय हक्क या प्रश्नाचेर इनाफ इज इनाफ चळवळीन राज्य सरकाराचेर भाष्य केले. गोविंद शिरोडकरान सरकाराक भित्रो सरकार अशी टिका केली आणि विधानसभा परिसरात रॅलीची परवानगी नाका म्हूण राग उक्तायलो. पद्मश्री नॉर्मा आल्वारीस हांणी कलम 16B कडेन आक्षेप घेतलो आणि जमिनीचे नियोजनाचे निर्णय व्यक्तींनी न्हय तर तज्ञांनी घेवचे असो युक्तिवाद केलो. मजगती निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलो हांणी गोंयची वळख, गांव आनी संस्कृताय धोक्यात आसा असो हुस्को उक्तायलो आनी पावसा उपरांत आझाद मैदानात व्हड प्रमाणात भौशीक निषेध जावपाची शिटकावणी दिली. हे जे सरकार जे आसा हे या आमच्या जस्टिसाच्या इनाफ इज इनाफ आनी सोसून नेतो ह्या चळवळीक भियेले भित्रे सरकारे फोंडा हांगासरले बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून या सरकारान म्हणजे भिजड भित्र्या सरकारान कितें करचें, शेवटी हे जे आसा विधानसभा आसा ती भंग केली. आयज आमी गोंयांत कितें पळयता, अरे वचत थंय या सरकारान अच्छेव मांडलेलो आसा. In 2018, government introduced Section 16B. This Section 16B allowed property owners to make an application to the government for a change of zone of their property. Obviously, they wanted it changed from eco-sensitive, that is either natural cover or forest area. They wanted it changed into settlement area in order to sell to real estate and put up big buildings, different hotels and so on. Under 16B, anyone could ask for a change of zone and start building anywhere. This was the beginning of the sale of Goa. पावस जाल्या नंतर आम्ही मेळटलेत आझाद मैदानार. तूं तरी बंद केल्यार परमिशन ऑर नो परमिशन
आमी एकठांय जातले. परमिशन नो परमिशन तुम्ही मुखार बंद केल्यार आमी मुखार सरतले. दोडामार्गार रब्बर लागवडीच्या नावान व्हडा प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हांणी केला. ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आणि थळावे नागरिक भंयाक लागून ह्या वाठारात वचपाक टाळटात असोय दावो तांणी केला. दोडामार्गात रब्बर लागवडीच्या नावान 1800 हेक्टरा परस चड जमिनीचेर गांजाची लागवड जाता असो आरोप सध्या चर्चेचो विशय जावपाक लागला. दोडा मार्गार रब्बर लागवडीच्या नावान व्हड प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हाणें केला. ताच्या मतान ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आनी थळावे नागरीक भंयाक लागून ह्या वाठारांत वचपाक टाळटात खंय. दोडा मार्ग वाठारांतल्या 1800 हेक्टरा परस चड वाठारांत बेकायदेशीर गांजाची लागवड सुरू आसा असो दावो ताणें केला. हाका लागून प्रशासनाचे भुमिकेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगती गोंय शिमेवयल्यान सोऱ्याच्या तस्करीचेरूय ताणें लक्ष ओडला. जुलय 2025 ते मे 2026 ह्या काळात रत्नागिरीच्या राजापुरांतल्या गोंय शिमेवयल्या सोऱ्याच्या साबार सांठ्या आड कारवाय जाल्ली. पूण ह्याच काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी व्हडली कारवाय वा चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान प्रस्न उप्रासतात अशें आमदार निलेश राणे हाणें सांगलें. तशेंच सिंधुदुर्गांतय असो रॅकेट सक्रिय आसपाची शक्यताय न्हयकारूंक मेळना आनी आतां ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाची मागणी वाडत आसा अशेंय ताणें संकेत दिले. ह्या आरोपांक लागून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बेकायदेशीर व्यवसायांचेर नवे प्रस्न उप्रासल्यात आनी फुडें प्रशासन खंयची भुमिका घेतली हाचेरय सगळ्यांचें लक्ष आसा. एक फार मोठं ही रॅकेट आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज सगळीकडे आपल्याला दिसते आणि हे प्रत्येकाला माहिती आहे, गावागावात आहे. आता मी ही जी बनावट दारू बॉर्डरवरून क्रॉस होते, गोवा बॉर्डरवरून आपल्या राज्यात येते. तुम्हाला मी तारखा सांगतो, ह्या ज्या गाड्या पकडल्या गेल्या या कुठल्या तारखेला पकडल्या गेल्या आणि कुठे पकडल्या गेल्या. गोवा राज्यातून आलेल्या 30 जुलै 2025 अणसुरा येथे दारू जप्त, तालुका राजापूर. 16 जुलै 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 3 सप्टेंबर 2025 पन्हाळे सौंदळ इथे पकडली गेली, 2,11,00,000 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 28 डिसेंबर 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 5 डिसेंबर पकडली गेली, तालुका राजापूर. 10 मे 2025 बनावट दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 25 मे 2026 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 26 मे 2026 13 लाखांची दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. दहीकर आले 22 मे 2025. मी तुम्हाला जुलैपासूनच्या तारखा सांगितल्या. ह्याच्यामध्ये एक तरी कारवाई सिंधुदुर्गामध्ये झाली का? मग ती का झाली नाही? रत्नागिरीच्या एनसीबीनी किंवा तिकडच्या पोलीस डिपार्टमेंटने सातत्याने वर्ष दीड वर्षामध्ये इकडून आलेली गाडी तिकडे पकडली, इकडे का नाही पकडली? म्हणजे यांचं रॅकेट आहे. इतक्या वेळेला दारू पकडली गेली, एकदाही सिंधुदुर्गात पकडली गेली नाही मागच्या 1.5 वर्षात. ही सगळी पकडली गेली रत्नागिरीमध्ये. याचा अर्थ मी काय समजायचा? त्याच्यावर मी नंतर येईल की नेमका हप्ता किती जातो. पुढे गांजा आणि ड्रग्ज. आता गांजा आणि ड्रग्ज सप्लाय करणारे आणि त्यांच्यावरती झालेली कारवाई ही 2025 पासून ते 2026 पर्यंत कुडाळ, कणकवली, कुडाळ, मालवण, कुडाळ, पिंगुळी, कुडाळ, टवळीकट्टा ही 7 ते 8 वेळा कारवाई झाली. सकाळी पकडले,
संध्याकाळी सोडून दिली, दुसऱ्या दिवशी सोडून दिली. काही ठराविक किरकोळ काय बोलायचं आहे, काही ठराविक किरकोळ हे आरोपी किंवा हे जे कोण आपण छपरी म्हणू किंवा टपोरी म्हणू, ह्यांना पकडण्याच्या पलीकडे जो मेन सूत्रधार यांचा पकडायचा होता तो कधी पोलिसांच्या हातीच लागला नाही. दोन 5, 15, 20 यांची ठरलेली पोरं त्यांच्यावरच कारवाई. पण हा सप्लायर कोण आहे, कोण कुडाळपर्यंत हे मटेरियल आणतंय, बॉर्डर कोण क्रॉस करतंय, कुठल्या मार्गाने येतंय, समुद्राच्या मार्गाने येतंय किंवा कुठल्या घाट मार्गाने येतंय, ह्याचा शोध 1.5 वर्षामध्ये झालेला नाही. इन्व्हेस्टिगेशन की चला हा पकडला गेला पण तुला दिला कोणी, तो मेन सप्लायर कोण, त्या सप्लायरचं नाव अजूनपर्यंत पोलीस रेकॉर्डमध्ये नाही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या फुडाराचे राजकारणाचे केंद्र फातोडा मतदारसंघ थारतले असो दावो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसायान केला. मजगती गिरीश चोडणकार हाची काँग्रेसीचो राज्य अध्यक्ष म्हूण नेमणूक करपा विशीं उलयतना सरदेसाय हांणी आपले कडेन बरे संबंद आसात अशें सांगून ताची निवडणुकेक येवकार दिलो. चोडणकाराचे यत्न बरोच तेंप चालू आशिल्ल्यान ही नेमणूक अपेक्षीत आशिल्ली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. पळयात. गोवा फॉरवर्डाक बेनिफीट जाता गोवा फॉरवर्डा खातीर आनी लोकां खातीर. कोण प्रेसिडेंट जाता कितें जाता ते तांचे पक्षांतले भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें ना. गिरीशा कडेन आमचे संबंद वायट ना. गिरीश आमचो मतदार आनी तशें हातूंत कोऑपरेशन आसा, आजपर्यंत आसा. तो येवपाचो आशिल्लो अशें दीस वॉज एक्सपेक्टेड एंड तो एफर्टूय घालता न्हू. ताचे खातीर तो म्हणजे म्हळ्यार आयिल्लो हाजे पयलीं नॉट टू बिकम द प्रेसिडेंट, टू बिकम समथींग एल्स. वी हॅव गुड रिलेशन, वी डोंट माइंड, बट मॅटर विथ इंडिया पार्टी. फातोडा भितर 3 प्रेसिडेंट जाले म्हणटा. फातोर्डा इज गोईंग फॉरवर्ड न्हू. फातोर्डा ओन्ली कॅन लीड गोवा. हाचो निश्कर्श कितें काडप तुवें की फातोर्डेच्यानूच वाट आहा फुडें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीस